मडगावच्या सुप्रसिद्ध दिंडी महोत्सवाच्या निमित्तान आयोजित केल्ल्या आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेक सगळ्यांचे हांव स्वागत करपाक सोदता। आमकां खबर आसा अंदूची जी दिंडी आसा ही आयताराक 6 तारखेक साजरी केल्ली वतली। फाटली 15 वर्सां कॉमान दिंडी महोत्सवाचे युवा संजीवनीचे तर्फे आयोजन केले वता। अंदू वर्साय बी मोठ्या दबाज्यान कॉमान युवा संजीवनीचे तर्फे दिंडी आयोजित आमी करतात। अंदू आयतार आशिल्ल्यान पुराय दिसभर वेगवेगळ्यो स्पर्धा आनी रातची जेन्ना दिंडीचे खातीर सगळे लोक मडगांवान असतात त्या वेळार स्वरदिंडी हो कोंकणी मराठी हिंदी गितांचो सदाबहार असो कार्यक्रम आमी आयोजित केल्लो आसा। आयतारा दिसा सकाळचे 10:30 वरांचेर महिला नूतन हायस्कुला कडल्यान कॉम ह्या वाठारांत भितर ट्रेजर वॉक अशी एक स्पर्धा आमी थंय आयोजित केल्ली आसा। ताजे उपरांत सांजेच्या 4 वरांचेर पाककला स्पर्धा म्हणजे सगळ्या महिलांच्या खातीर आणि महिलाच न्हय तर आज पाककलेन भितर पुरुष सुद्धा आघाडीचेर आसात। सगळ्यांच्या खातीर एक पाककला स्पर्धा आणि पाककला स्पर्धा हे 2 कॅटेगरीन आमी दवरिल्ले आसात। एक आसा ही केळ्यापासून गोड पदार्थ, दिंडी आशिल्ल्यान शुद्ध शाकाहारीच असे पदार्थ, केळ्यापासून गोड पदार्थ आणि तशेंच अळम्यापासून तिखट पदार्थ अशे 2 वेगळ्यो स्पर्धा आसात ज्याका भाग घेवंक जाय तांणी खंयच्या एका हातूनय घेतल्यार जाता, दोन्ही हातीन घेतल्यार जाता। तेन्ना ही पाककला स्पर्धा सांजेच्या 4 वरांचेर महिला नूतन हायस्कूल हांगा आयोजित केल्ली आसा। सूत्रनिवेदक श्री गोविंद भगत हे सूत्रनिवेदन करतले आणि श्री विष्णू शिरोडकर आणि तांचे सगळे सांगाती अशी सगळ्यांची तांकां म्युझिक साथ संगत आसतली। तर हो जो कार्यक्रम आसा ह्या कार्यक्रमाच्या बरोबरूच काही अन्य आकर्षणां आमी तातूंत दवरिल्लीं आसात। ते म्हणजे महिला नूतन हायस्कुलान भितर भव्य 4 मीटर बाय 4 मीटर अशी रांगोळी, गोंयचे फामाद अशे रांगोळीचे कलाकार भुमेश नाईक हे थंय रांगोळी आपले सादर केल्ली आसतली। तांणी ही बी पळोवपाक खरेंच अत्यंत सुंदर आजपर्यंतच्यो तांच्यो रांगोळी ज्यो आसात खूब सुंदर अशी रांगोळी भुमेश नाईक ते घालतात। ह्यांची ती रांगोळी सगळ्यांच्या खातीर, लोकांच्या खातीर त्या दिसा विषय दिंडी, श्री विठ्ठल रखुमाई आणि दिंडीचे भक्तगण असो त्या विशयाचेर एक मोठी रांगोळी थंय सादर करतले। आणि आमची जी थंय स्थानाचेर पावपाक थंय बऱ्यापैकी एक गेट आमी थंय जी चुट्टापासून मल्लां जी तयार करतात ह्या मल्लांनी तयार केल्ली पारंपारीक अशी एक भव्य गेट हाजी थंय ती बी मुद्दम तें एक आकर्षण आसा। दर वर्साक आमी दिंडेच्या निमित्तान कॉम वाड्याच्या वाठारां भितर आज पर्यंत वेगळ्या क्षेत्रांनी ज्यांनी आपले आयुष्य थंय दिल्लें आसा, ज्यांनी वेगळ्या क्षेत्रांनी बरी कामगिरी केल्ली आसा आणि तांची युवा संजीवनीचे तर्फे एक तोखणाय अशें म्हणून आमी दर वर्साक कॉमांतल्या एका ज्येष्ठ नागरिकाचो आमी थंय सत्कार करतात। हाजे पयलीं आमकां खबर आसा श्रीमती कृष्णी वाळके जावं, त्याच प्रमाणे श्री नाटेकर जावं, जांकां एवॉर्ड स्टेट एवॉर्डी आसा श्वेता प्रभुदेसाय टीचर जावं, अशे वेगळे खूब जाणांचो आमी थंय सत्कार केल्लो आसा। अंदू कॉमांतलेच अशें एक व्यक्तिमत्व ज्यांनी आज पर्यंत साहित्य जावं, पत्रकारिता जावं, वेगळ्या विशयांचेर ज्यांनी आज पर्यंत लिखाण केल्लें आसा आणि पत्रकारितेन भितर आपलो एक ठसो उमटयल्लो आसा अशे आमचे श्री मंगेश बोरकार हांचोय बी थंय युवा संजीवनीचे तर्फे आमचो थंय सत्कार आमी आयोजीत केल्लो आसा। आमकां खबर आसा मडगांवची दिंडी ही हरिमंदिर आणि कॉमांतले विठ्ठल मंदिर हांचो संगम जावन ही दिंडी फाटली 100 वर्सां परस चड कितलीशीच वर्सां जाली ही मडगांवान भितर
ह्या दिंडी महोत्सवाचें इतलें म्हत्व आसा. आनी हे कोमातले जे दिंडीची जो उत्साह हो खंय ना खंय तरी कालांतरान जो कमी जाल्लो तो परतून एकदा कोमान भितर दिंडेचें वैभव परत सुरू जावचें, कोमान भितर दिंडेचो उत्साह परत जावचो, हाजे खातीर फाटलीं 15 वर्सां जालीं युवा संजीवनी ही संस्था कोमान भितर परत दिंडेक मोठ्या दबाज्यान थंय साजरो करपाचो प्रयत्न आमचे तर्फे चालू आसता. अंदू आमचें 16वें वर्स. ह्या 16व्या वर्साचे हे विविध कार्यक्रम जे आमी हातूंत भितर आयोजीत केल्ले आसात, ह्या सगळ्या कार्यक्रमान सगळ्या विठ्ठल भक्तांनीच न्हय तर जे जे मुद्दम दिंडी ही अनुभवपाक आनी पळोवपा खातीर येतात हांणी सगळ्यांनी कोमान येवन युवा संजीवनीच्या तर्फे आयोजीत केल्ल्या ह्या दिंडेकूय बी मुद्दम हजर रावचें, श्री विठ्ठल मंदिरान वचून विठ्ठल रखुमाईंचें दर्शनूय घेवचें आनी सगळ्या कार्यक्रमांत सहभागी जावन युवा संजीवनीच्या ह्या कार्यक्रमाक तेंको दिवचो अशें तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्यांक विनंती करपाक सोदतात. देव बरें करूं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.